प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज बुधवार आनी आमचें शिवड तोमान जावन आसा जुवाची 16वी चीट 12 ते 15 पर्यंत. आनी आयज जेजू ह्या शिवड तोमानान शिसांक म्हणटा की तुमकां हांव कितल्यो वस्तू सांगूंक सोदतां, पूण तुमकां ह्या वेळार ती सोजमुपाक एकदम आगोट चड जातलें तुमकां. आनी कित्याक काय म्हणटा जेजू वस्तू कित्याक म्हणटा तांकां इतलें आगोट जातलें? कित्याक त्या वेळार पवित्र आत्मो आजून येवंक नाहलो. जेन्ना जेजू मेलो आनी पुनरुज्जीवन जालो तेन्नाच की जो लोक ताजेर भावार्थ दवरतालो ती नवी जल्म घेवपाक पावतालीं. आनी आमी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी जाणो की जेजू आमचे पासत मेला, आमची सगळीं पातकां घेतल्यान आनी आमकां नवो जल्म दिला आनी आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या म्हणून आतां की पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा. पवित्र आत्मो आमकां शिकयता, पवित्र आत्मो आमकां सगळें जें जेजून सांगलां तें आमच्या मनान हाडटा. आनी परतून आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेन्ना आमी देवाचें उतर आमी शिकता, ताजेर नियाळ करता, तें कोत्ता, तेन्नाच की पवित्र आत्मो आमकां त्या उतराचें पोतमोतोर चोत्राय धरून आमच्या मनान परतून हाडटा आनी आमी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलयता. आनी भाव भयणो, जेन्ना जेजून ही उतरां म्हणलीं आपली शिसांक, तो आजुनूय कुर्सार वचोंक नाहलो. थोड्या वरांनी तो मरपाचो आहलो कुर्सार आनी तो म्हणटा शिसांक, तुमकां हांव कितल्यो वस्तू सांगूंक सोदतां, कितल्यो वस्तू तुमच्या मनान हाडूंक सोदतां, पूण ह्या वेळार तुमकां त्यो सोजमोच्यो ना. कित्याक? तुमी ह्या वेळार पवित्र आत्मो आजुनूय तुमी घेवंक ना. आजुनूय तो पवित्र आत्मो येवंक ना. आनी भाव भयणीनो, खरेंच जेन्ना जेजून तांकां सांगलेलें, इतल्यो वस्तू जेजून तांकां शिकयल्ल्यो, पूण त्या तांच्या मनान उरोंक नाहल्यो. आनी कितें जालें? जेन्ना जेजू खुर्सार गेलो, सगळे शीस ताका सोडून गेले. तांकां भिरांत येयली. ते गेले पोत्तून आपल्या कामाक आनी पोत्तून ते जेजू कडेन येवंक ना. पूण कितें करता जेजू? जेन्ना पुनरुज्जीवन जाता, तो शिसांक सोदूंक वता. तांकां सांगता, कित्याक तुमी भिरांतीन बसल्यात? कित्याक तुमी हांगा आहात? हांव पुनरुज्जीवन जालां. हांव मरपाचो आहलो आनी हांव आतां पुनरुज्जीवन जालां. आनी भाव भयणीनो, हीच खबर जावन आसा आमचीच. ह्या वेळार आमी जाणो की जेजू मरोंक ना, तो पुनरुज्जीवन जाला, तो बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो आमचे पासत मागणें कोत्ता. तो आपल्या बापाक सांगता, ह्या भुरग्यांक म्हज्या जी म्हजेर भावार्थ दवरता तांकां सगळें बरें हांव फाव करूंक सोदतां. पूण भाव भयणीनो, तें जें बरें आहा तें आमकां फाव जावपाक आमकां जाय देवाच्या उतराचेर भावार्थ. देवान सगळें केलां. जेन्ना जेजू खुर्सार आहलो, ताणें मरच्या पयलीं म्हणूंक लागलो, सगळें सोंपारलें. आनी सगळें सोंपारलें म्हणजे जें आमकां ह्या जिवितांत जाय तें जेजून सगळें घडोवन हाडलें. फकत आमकां त्या देवाच्या उतराचेर आमची गरज. जेन्ना तें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता, तेन्नाच की पवित्र आत्मो तें आमच्या मनान हाडटा आनी आमी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर ना, जेन्ना आमची चोत्राय त्या देवाच्या उतराचेर ना, आमची चोत्राय कित्याचेर वतली? त्या न्यूज पेपराचेर, त्या मॅगझिनाचेर, हाणें कितें म्हणलें, ताणें कितें म्हणलें, कोणूय जावं, कितेंय म्हणूं, जेन्ना कोण म्हणटा कितें देवाच्या उतराचे विरुद्ध, आमी तें आमच्या कानान घेवंक नाका. कित्याक? फकत आमकां जाय देवाचें उतर. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जशें आमकां हें ऑक्सिजन जाय आमकां विस्वास काडपाक, नातर आमी मरतले. आमकां जेवण जाय, आमकां उदक जाय आमच्या पोटाक, नातर आमी मरतले. तशेंच आमकां हें देवाच्या उतराची गरज. आनी जेन्ना हें देवाचें उतर आमच्या काळजान येता, आमच्या मनान येता, आमचो भावार्थ वाडटा. जेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा तेन्नाच की पवित्र आत्मो आमकां ती शिकवण दिता आनी चड शिकवण दिता आनी आमी आमचो संबंद जेजूशी घट करता.
देखून भाव भयणीनो, गरज आयज कितें? चोड मागण्याची, चोड तेरसांची, चोड उपास करपाची ना. फकत आमकां जाय देवाच्या उतराचेर भावार दवरपाक. जेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर हा, जेन्ना त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता सोजमणी घेवन, तेन्ना आमकां सगळें बरें देवाचें आमकां फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, ही चूक जी आमी कोत्ता की आमी देवाक मागता, देवा म्हाका हें दी तें दी. जेन्ना आमी सजमता देवाच्या उतरा प्रमाणे की सगळें जेजून संपारलें, सगळें बरें करून दवरलां, फकत आमकां भावाड जाय तें आमच्या जिवितान घडपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरता, तें देवाचें उतर कोत्ता सजमून, तेन्नाच की आमकां पवित्र आत्मो आनीक शिकयता आनी आमकां जेजूचो संबंद आमचो घट कोत्ता. देखून आयज भाव भयणीनो, परतून सांगता, जशें हांव तुमकां सद्दां सांगता, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, देवाचें उतर आमी दिसान दीस पाळुया. आनी जेन्ना तें पाळटा तें जेजूचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, आमीच तें पाळचें ना, पूण आमी दुसऱ्यांक शिकयतले हांव कशें पाळपाक तें. आनी जेन्ना पाळटलें हांव तें जेजूचें देवाचें उतर, तेन्नाच की आमी सगळ्या लोकांक आमच्या जिवितान जेजू कडेन हाडून पावतले हांव. आयज आमी खरेच भाशेन हें आमी योजिया की पवित्र आत्मो आमकां ती शिकवण दी, आमकां तें सजमाय देवाचें उतर आनी आमचो संबंद देवाशी घट कर आनी आमकां दुसऱ्यांक बी जेजू कडेन हाडपाक हें आमकां निर्मी. कित्याक आमचें काम जावन आसा. जेजू परतून येवचो ना ह्या संवसारान देवा आपलें कितें परगडणी करपाक, आपलें उतर परगडपाक. आमी आहात ह्या संवसारान आनी देखूनच पवित्र आत्म्याची गरज आमकां तें देवाचें उतर परगड करपाक. देखून भाव भयणीनो, हांव खरेंच एकदम खोशी, कित्याक खूब म्हाका मॅसेजी धाडटा की हें देवाचें उतर तांकां खूब मोलादीक जाता म्हणून, कसलें बरोच फायद्याचें जाता म्हणून. आनी देखूनच हांव तुमकां योजिता की तुमी देवाचें उतर शिकतल्यात, तें पाळटल्यात आनी खरेंच खूब जाणांक तुमच्या फॅमिलीन, तुमच्या शेजाऱ्यांक, तुमच्या सगळ्या भाव भयणांक तुमी जेजूशी हाडटल्यात. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एकदम जेजूचो दीस आवडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक हांव फाल्यां हाजीर जातलों. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा. थँक्यू.